गोंय सरकारान कोयराचो प्रस्न सामको गंभीरपणान घेतला आनी 2 कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम सप्टेंबरान चालू जातलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा वास्को केली। मुरगांव पालिकेच्या भांगरा उत्सवी बिल्डिंग प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत उलयतना पर्रीकारान ही घोशणा केली। बार्जवाल्यांच्या मागण्यांचेर फुडल्या सप्तकांत निर्णय जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। लुसोफोनिया गेमीचें काम नेटान चालू आसा अशेंय ताणें सांगलें। म्युनिसिपालिटी अशेंच करूनी म्युनिसिपालिटीक जाय तो सपोर्ट आमी दितले। फिश मार्केट लागीं आसा, 4 कोटी गार्बेजीचे सगळे इक्विपमेंट घेवपाक दिल्ले आसा। गार्बेज हॅज बीन टेकन बाय गव्हर्मेंट ऑन प्रायोरिटी एंड आय प्रॉमिस दॅट बाय this September works on at least 2 garbage project will begin. At least 2 garbage project. They are in the last phase of tendering. सगळे टेक्निकल सिलेक्शन जाला। पण म्हजी इच्छा अशी आहा की फुडल्या वर्साचो तांचो 1 तारखेचो कार्यक्रम नवीन बिल्डिंगेन जावचो। And I think it is possible if you select, म्हाका कंसल्टंट जाय आसलो, if you select the contractor properly by technical qualification to tender हातून जाल्यार I think it is absolutely possible to get the work done in 6 to 8 months. So next maybe 10 days there should be some package benefit offered to them. The other thing is we have spoken with Reserve Bank. Monday I am sending the letter and I am expecting Reserve Bank to accept that all industries related with mines in Goa have become sort of a sick type, whatever the word, I don't know the word, and they should be given some concessions of NPV and other norms. So that I am expecting from Reserve Bank in next week. बरो प्रकल्प तयार केला, बेसिकली कमर्शियल प्रोजेक्ट। नगरपालिका उत्पन्न तयार जाता पळय तसलो प्रोजेक्ट महत्वाचे ते। नगरपालिका ह्या प्रकल्पा बद्दल उत्पन्न तयार जातले आणि उत्पन्न तयार जाय जाल्यार नगरपालिका फायदो हा। त्यांचे रेव्हेन्यू कलेक्शन जमाना, हाऊस टॅक्स एरियर्स, भाड्याचे एरियर्स, ट्रेड लायसन्स कलेक्ट करिनान, सायनबोर्ड लायसन्स कलेक्ट करिनान, म्हणजे रेव्हेन्यू कलेक्शन मातशें स्लो आहा। गोंयच्या सगळ्या पालिकांनी ऑर्गेनिक कोयर नियंत्रण मशिनां दिवपाचें उतर शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान दिलां। फोंड्या WC मशिनाचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। फोंड्या पालिकेक सध्या 3 मशिनां दिल्यात। 4.5 टनाचे कॅपॅसिटीचे आता मशिनां सुरू जाल्या आणि 1 टनाचे येतले, म्हणजे 6 टन ऑर्गेनिक वेस्ट फक्त त्याचे साधारण 1 कोटी वयर खर्चाचे मशिनरी सुरू केले आहेत। म्हापशा जाल्लो आहा, वास्को येता, सगळ्या नगरपालिकांना आमी दिवपाचें केलां। पार्किंगाची मोठी समस्या, पण सेंट्रल एरियेत पार्किंग करपाची सुविधा हांगासर ना काही दिसता म्हाका, म्हणजे जागाच ना नगरपालिका म्हणजे मदीं सर्विसींग करपाक ही गरज आहे, जागा सोदून काडपाक। नाल्यार फसर भोंवतणी 1-4-5 कडेन पार्किंगाची व्यवस्था करची पडटली। खर्च म्हणजे की कोणूच सोसून घेऊ शकना, मनस्ताप जाता। पण आज एक उत्तम उदाहरण आसा, शहरी भागात बाजारा सकल आम्ही कचरा प्रकल्प घातला। सो ह्याचे वयल्यान आज गोंयकारांनी प्रत्येकाने आपले विचार बदलपाची वेळ आयिल्ली आसा। सुप्रीम कोर्टान बफर झोन 10 किलोमीटर दवरपाचो निर्णय दिला। ह्या निर्णयाक लोक कित्याक विरोध करतात ते आपणाक कळना अशें आमदार विष्णू वाघ म्हणटा। 2011 वर्साचो साहित्य पुरस्कार भेटोवपाच्या सुवाळ्यान तो उलयतालो। कोंकणी विभागांत निलबा खांडेकराक दंडकारण्य ह्या कविता झेल्याक आनी मराठी गटांत डॉक्टर अनुजा जोशीक उत्सव ह्या मराठी कविता संग्रहाक हो पुरस्कार मेळ्ळो। तर सर्वोच्च न्यायालयान सांगत 10 किलोमीटरचो बफर झोन हांगा मी जशें कितें आमच्या पोटाचेर काळ येयल्ल्या भशेन आनी फाल्यां उपाशी मेल्ल्या भशेन आमी हांगा बॉब मारतात की 10 किलोमीटरचो बफर झोन आमकां नाका म्हणून, आनी आमचे राजकारणी सुद्दां त्या सगळ्यांची बाजू घेतात आनी म्हणटात मायनिंग जाय नाल्यार लोक इतले मरतले, हे जातले ते जातले। जेन्ना कांयच नाशिल्ले तेन्ना कशे जगताले हेजो विचार कोण करिना? हेका पर्याय कितें सोदपा जाय तो कोण करिना? सगळ्या मळाचेर फक्त आमी आयज आनी आतां ह्या 2 गोष्टींचेर भोंवतणचो सगळो संवसार चल्ला। आनी आयज आनी आतां हेजेर जर संवसार चल्लो आसत जाल्यार एका उज्वळ भविष्य काळाची अपेक्षा करपी साहित्यीक आणि फाटल्यान जो इतिहास जावन गेला, जी युग जावन गेल्या त्या सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन करपी साहित्यीक
हेजें स्थान खंय आसपा जाय हें आमी ठरोवपा जाय, बरोवप्यांनी ठरोवपा जाय. आनी जर बरोवप्यांनी ठरयत जाल्यार निदान जे कोण थोडे वाचपी उरल्यात ते वाचप्यांक ते नक्कीच हें करचें पडटलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.